मुख्यमंत्र्याचेर मंगळाराय जीएमसीत उपचार चालू आशिल्ले. पॅनक्रियेच्या दुयेंसाक लागून त्याचेर मुंबय खर उपचार सुरू जाल्ले. त्याचे सायड इफेक्ट्स त्याचे भलायकेचेर जावंक लागल्यात. ताणें आपल्या पदाचो चार्ज दुसऱ्या कोणा कडेनय दिल्लो ना. ताका लागून प्रशासन ठप्प जालां. म्हत्वाच्या विशयांचेर निर्णय अडल्यात. म्हत्वाच्यो फायली अडून पडल्यात. मंत्र्याकडच्यान मुख्यमंत्र्याक वचपाच्यो फायली टुंबल्यात. कॅबिनेट बसकाय जावपाची चिन्नां नात. मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो चार्जय कोणाक दिल्लो ना. प्रशासनांतले हे प्रश्न दिसान दीस गंभीर जायत चल्ल्यात. मुख्यमंत्री फकत मुख्यमंत्री म्हूण काम पळयना, जाल्यार राज्यांतल्या चडशा म्हत्वाच्या खात्यांचो तोच मंत्री. ताका लागून हो प्रश्न चड गुंतागुंतीचो जाला. मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लीं म्हत्वाचीं खातीं अशीं: फायनान्स, होम, मायनिंग, प्रशासन, शिक्षण, रानां खातें, उद्देग, पर्यावरण, विजिलन्स. ह्याच्या शिवाय आनी 20 वयर बारीक सारीक खातीं मुख्यमंत्रीच सांबाळटा. म्हत्वाच्या खात्या वांगडाच ह्या ल्हान खात्यांच्योय फायली सध्या तुंबल्यात. मंगळारा माविन गुदिन्हो विश्वजीत राणे ताका मेळूंक आयिल्ले. ताचे उपरांत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी ताका मेळ्ळो. सुमार 2 वरां तो भितरूच आशिल्लो. ताच्या मदीं मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉ बांदेकार आनी डीन प्रदीप नायक मुख्यमंत्र्याक पळोवंक आयले. मात हातूंतले कोणें मुख्यमंत्र्याक आयज फाल्यां भितर डिस्चार्ज मेळटलो हाचे संकेत दिल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.